जीने तुझे सुधेने किते आमी तुझे विने आमचे जीने तुझे सुधेने कितेच नाही आमी तुझे विने अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोहनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय सुख दुःखात आमच्या सांगातीताय मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय सुख दुःखात आमच्या सांगातीताय अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोहनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमच्या आत वयर उबारया आणि आमच्या सोम्या देवाची स्तुती आमी करया तुमची जबाब अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आयसो हो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या बापाची खुशी करूंक आपयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू दिसपडतो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमचो उस्वास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरी दिश्ट दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या बऱ्या कुटुंबा खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबात आसलेल्या हर एका सांद्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां बरी पिरगस तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू बरे गवळी आनी याजक दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू सर धार्मीक भाव भयणी खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू एकच कातोलीक अपोस्तलीक पवित्र सभे खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या या जेजू वर्त्या मांडावळी खातीर अर्गा आणि होगळाप तुका सोम्या या जेजू पवित्र जाग्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबान फाटल्या सगळ्या दिसांनी जाल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कष्टां वावटायन तूं हांगासर येवन आमचो मोग करताय म्हणल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू तर साक्रामेंत आमकां दिवन पोसल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू भाग्यवानपणाच्या जिणयेक आपयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका
समया जिसो तुझ्या उतराने आमची मोत दादोशी केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया आमकां जिसो भोळ दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो आमकां संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो समाधानाचे देणे दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो समेस्त आमच्या भुरग्या बाळां खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया आमच्या जिसो युवा जाणां खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो समेस्त पिडेस्त भाव भयणी खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो प्रायवंत भाव भयणी खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया आमच्या जिसो परिसराच्या लोकां खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया आमच्या जिसो गांवां जावच्या सर बदलावण्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया आमच्या जिसो मदें आसच्या सर सक्ते खातीर अर्गाणी होगळाप तुका समया जिसो अर्गां तुका सुम्या जिसो अर्गां तुका समया जिसो ओगळाप तुका सुम्या जिसो होगळाप तुका समया जिसो हालेलुया 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 आमी सक्कडी आतां बसया आनी पवित्र साक्रामेंतान हजर आसल्या जेजूचेर आमची दिश्ट कसोवया आनी आमकांच जेजूच्या हातांत समर्पया. फिलिपी घरांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 6 वळो आमकां स्पश्ट सांगता तुमी संतोष पावा. सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. आमी म्हणया सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत आमी म्हणया सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत आमी म्हणया सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्या नांव सांगता संतोष पावा. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. कसलो कोंतुस्को धरी नाकात. हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कितें म्हणटा सांग पावल. हरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो वळू आमचे जाणवाये नाटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर हांगासर आयिल्ल्या आनी येताल्या हर एका भाव भयणींक आनी आमी आज कोणा पासत मागता थोडी हांगासर येवंक जायना. सगळ्यां पासत आमी मागोवंक जाय. तांकां सोमी आज म्हणटा संतोष पावा. पयलो संदेश ह्या पून तळार येवन सक्कडी क्रिस्तांव भाव भयणींक कश्टांतल्यांक बरेंपण आसल्ल्यांक घरांत रावन माध्यमांनी पळयताल्यांक पिडेस्तांक बेजार येत आसल्ल्यांक तोंडां बाव येयल्ल्यांक म्हाका कोणूच ना म्हणटल्यांक म्हजें वजंत जिणी वजंत जाला म्हणटल्यांक म्हजो संतोष गेला म्हजो आत्मोंच खाण वेला म्हणटल्यांक आज सोमी कितें म्हणटा संतोष पावा. कितें म्हणटा संतोष पावा. तर आमी आज संतोष पावया. आनी कसलो संतोष. जेजूचो संतोष. संवसाराचो संतोष न्ही. भांगाराचो संतोष न्ही. ह्या वस्तुरांचो जेवणाचो संतोष न्ही. भागार सोम्याचो संतोष. देखून पयलें उतर आमकां आयलां संतोष पावा. देखून एक घडी भर मौन रावा. जेजूक पळया आनी समर्पण करया. म्हज्या जिवितांत संतोष पावनातल्यो घडयो दुर्स जाल्ल्यो घडयो कसल्यो. सोम्या हांव न्हिदताना दुर्साता. बेजारायें न्हिदोंक वेता. म्हाका बुकशी. म्हाका न्हिदोंक म्हूण दिल्लो वेळ हांव दुसऱ्या चिंतनांनी करसिता. म्हाका बुकशी.
म्हाका न्हिदताना संतोष पावोन न्हिदोंक तूं फावो कर. सकाळीं उठताना संतोषाचें तोंड म्हजें आसा जंय थंय हांव रडतां म्हाका बक्षी. रांदतना घराचें काम करतना म्हाका वजें म्हूण बगता सोमिया म्हाका बक्षी. थंय हांवें संतोष फावोंक म्हाका करपा दी. काम करतना भुरग्यांनी शिकताना वजें म्हूण जाता सोमिया आमकां बक्षी. पिडा येताना वजें म्हूण जाता सोमिया बक्षी. म्हजो पती या पतीण या आवय या बापूय म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार हांव संवसारांत विश्वास दवरतां सोमिया म्हाका बक्षी. ह्या जाग्यांनी तूं म्हणटा ह्या संतोष पाव. दुष्ट शक्तीकर झूज मांड. तुमची जबाब आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमी न्हिदोंक वेची घडी आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमी न्हिदल्या वेळार जावचे सर ते भलायकेचे संगती आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. सकाळीं उठचो वेळ आनी तो परिसर आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. दिसपडतें घरांत करचीं सर कामां आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमी करचें हर एक पयणां आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमच्या भुरग्यांक आनी तांचे शिकाप आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. मुखल्या दिसा विशयांत आमकां आसचें टेन्शन आनी सरितीची ती जबाबदारी आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. आमच्या घरांत जावन भायर आसल्या परगांवांत आसल्या हर एका भाव भयणींक आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. येदोळ पर्यंत आमकां जाल्ले सर कश्ट आनी आमी काडलेलीं दुखां आमी तुका समर्पितांव येसुमिया. जुवांच्या वांजेलान परत सोमी म्हणटा अध्याय 14 पयली वळ. तुमी कळवळचे न्हय म्हणया तुमी देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. परत्यान सोमी म्हणटा हांव तुमकां आनाता बरी सण वसाना म्हणा. हांव तुमकां आनाता बरी सण वसाना. हांव तुमकां अनाथा बरी सण वसाना. समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता. समाधान हांव तुमचे थंय दवरून येता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा. तुमी खंत करची सोडा. तुमी भियेवचें नाका. तुमी भियेवचें नाका. तुमी कंत काडची सोडा. तुमी खंत करची सोडा. तुमी भियेवचें नाका. तुमी भियेवचें नाका. परत तुमी कंत काडची सोडा. तुमी खंत करची सोडा. तुमी भियेवचें नाका. तुमी भियेवचें नाका. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. 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 हांव तुमकां एक मजतदार दितलो. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ही उतरां आमी सोमयाचे परत्यान आमची करया. कितें म्हळें सोमयान पयलें ह्या सगळ्या दिसा 24 वरां तुमी कळवळचें न्हय. वय सोमया कितलेश्यो घडयो आसात कळवळल्यो, कंत काडिल्ल्यो, भियेल्ल्यो, बेश्टायिल्ल्यो घडयो आसात. आतां तेवढा आसा कारण जेजूच्या पांयां तळा समर्पियात. भावार्थान समर्पियात.
संसाराच्या लोकांची कंत बेजाराई आमच्या कुटुंबाच्या लोकांची बेजाराई कंत समर्पिया सोमयान आपयला आनी म्हणा येया तुमी कसतातल्यानो वसन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे सरशें या न्हय संवसारा सरशीं हांव तुमकां विशेव दितलो संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना वय कितलेशे जण ह्या दिसांनी देवाचेर विश्वास दवरिनात पयशे नात म्हणून काम ना म्हणून देवा लागीं येवच्या बदलाक कितल्या एजंटा लागीं थंय हांगा धांवल्यात आनी काम मेळनासतना तकल्यात कित्याक ते जेजू लागीं येवनात कुटुंबाची योजना घालतना जेजू लागीं येवनात काजार जावच्या पयलें जेजू कडेन येवनात घर बांदच्या पयलें जेजू लागीं येवनात घरांत कली कार्यक्रम मांडून हाडचे पयलें जेजू कडेन येवन वेळ करसूंक ना गरजेच्या वेळार मात धांवन आयल्यात आनी सण सोडलां देवाक असली परिस्थिती म्हजी आनी तुजी जाल्या गे भावा भयणी सो मी परत्यान आपयता समर्पण कर सरेंडर एव्हरीथिंग इन टू द फीट ऑफ जीसस ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ हे सगळ्यो घडयो जावन आसात अडकळी सर्गींच्या राजाक जेरेमिया 29 सांगता तुमच्या हिता पासत म्हज्या लागीं आसात योजना तुमी योजना घालनाकात तुमच्या केस्ते पासत न्ही हिता पासत तुमी म्हज्या लागीं येया सर्गींचे रास तुमी सोदा कितें खावचें कितें पियोवचें लेका व्हरतो हुस्कोतांक तुमकां नाका सोदा पयलें देवाचें राज आनी ताजी खुशी देवाचें राज खावच्यांत जेवच्यांत पियोवच्यांत आटापून ना देवाचें राज शांती मोग बोगसाणें सोडतोड सेवा सॅक्रिफीस त्याग एकामेकाचो हुस्को हातूंत आटापून आसा देखून म्हज्या कुटुंबांत तुज्या कुटुंबांत भावां आनी भयणी हें कितलें उणेंपण आसा जेजूक सांगया जेजू म्हज्या कुटुंबांत मोग ना तुका समर्पिता ती घडी जेजू म्हज्या कुटुंबांत काजारी जिवितांत गो बायला मध्ये संबंध बरो ना तुका समर्पिता जेजू म्हज्या कुटुंबांत म्हजो पती जबाबदारी काणगेना कुटुंबाची तुका समर्पिता ही मागणी आमी करतना आमच्या पासत मात न्हय आमचे बरीच मागण्या करच्या बरीच आमच्या दियेसेजींत आमच्या देशांत जायती कुटुंबां कश्टातात कुटुंबाचें वरस देखून सोम्याक समर्पिया जेजू कितलेशे बापूय आजुजे भरिनात तुका समर्पिता मागणे करिनात तुका समर्पिता मिसाक येनात तुमकां समर्पिता कितलेश्यो आवयो आनी बापूय कितलेशे आवय बापूय आज बायबल वाचिनात तुका समर्पिता कितलींशीं जाणां भुरगीं आज मागण्यांत आसक्त दाखयनात भावार्थ नाका तुका समर्पिता कितलींशीं जाणां सोम्या आज आमच्या कुटुंबान मोबायला फाटल्यान आसात वायट संगतींत पियोवच्यांत बेबदेपणांत भरल्यात तांकां संवसारीक कुशालयस्सू देव जावंक पावला बोंब्या पुजाते करतात जेजू तुका समर्पिता जेजू आज मस्तू जाणां म्हज्या कुटुंबांत भावार्थ जियेनात बोगसूंक नाका जेजू तुका समर्पिता जेजू आज आमच्या घरांत जाग्याचे समस्या आसात भाऊ भयणी मदें कोर्टांत केस घाल्या झगडें करतात उलयनात ही अडकळी तुज्या राजान तुका समर्पिता
सोम्या जेजू आज कितलेशे जण शांतीन आनी समाधानान नात तुका समर्पित हांव. सोम्या जेजू आज सकाळी उठतना उल्हास ना मस्त जाणांकडे. आज मस्त जाणां मेल्यांत जिवांत आसूनी तुका समर्पित हांव. कित्याक येवकरीच तो तुवें दिल्लो संतोश बरीत करूंक. जेजू पवित्र स्नान दिल्लें धैर्यान रावोंक पवित्रत्मा मार्गदर्शन दिता म्हणून भितर आसलेल्या पवित्रत्म्याक उठोवंक आनी ताजे सांगाता सहकार दिवंक कितलेशे आज भाव आनी भयणी तयार ना. जेजू तुका समर्पित हांव. ह्या घडये तांकां आपोड जेजू. मोगाळा जेजू हे समर्पण तूं स्विकार कर. भावनो भयणीनो कसलेय मागणी देवाक मेसवाचें जाल्यार समर्पण गरजेचें. आमकांच म्हणलें की तेंच दवरिनासतना काम करचें गरजेचें. वय आमच्या कुटुंबांत आमी पळयता जर एक बरें रांदप जायचें जाल्यार दुसऱ्या कामाक रांदपा मदें गेलें जाल्यार तें रांदप बरें जायना. एका आवयन या बापायन एक दादल्यान या स्त्रियेन संपूर्ण मग्न जायजय तो गॅस थंयसर आसली हांडी थंयसर आसली पेज या नुस्तें ताका जाय आसली सायत सगळी जाल्या उपरांत टेस्ट पळयल्या उपरांतच तें नुस्तें या जेवण बरें जाता. कसलेय एक काम जावं पुरो बिल्डिंगाचें या रोडाचें जायचें जाल्यार ताका एक अवधी म्हणून आसा. ताका एक संपूर्ण मेतेरपण आसा. जर कुंदे बांदतना मोबायलार उलोवन कुंदे बांदले जाल्यार तो कुंदो पडटा या फातर पडटा. या ड्रायव्ह करता आसतना वाहन सरतना दुसरीं कामां करूंक गेल्यार वाहन अपघात जाता एक्सिडेंट जाता. अशेंच आमची आत्मीक जिणी. आत्मीक जिणयेंत आत्म्याचें काम करतना दुसऱ्या कामाक आमी गमान दिलें जाल्यार आज आमचो आत्मो बाचाव जायना. सर्गींच्या राजाचो अनुभव आमकां जायना. तेंचो सोम्यान उडोळ म्हळें तुमकां संतोश ना. तुमच्या आत्म्यो शेळेला समाधान ना देखून परत तुमी मुजे सरशीं येया. हें जावन आसा खरें आराधन. मुजे सरशीं येया आनी तुमची सगळें समर्पण म्हाका करा. वय मनशा कडेन मस्त संगती सांगयत वय म्हाका कश्ट जातात म्हणून आनी एकल्या कडेन सांगतना तो ताची आयडिया दिता पूण म्हजे कश्ट हांवें तूं जाय सोडल्यार आनी एकल्याक ओंक बिलकुल साथ दिना. ताणें कुमोक मात करियेत पूण हांगासर एकलो आसा तो सगळी वोवयता. प्रेज द लॉर्ड. सगळी तो स्विकार करता. सगळी तोच करता जाल्यार जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड. तर ह्याच जेजूक आमचें समर्पण आमी करया. एक घडीभर आमी दिंबी घालया आनी आमचे हात वयर उबारया आनी हें समर्पण आमी करया. तुमची जबाब आमी तुका समर्पिता येसुमिया. आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. एक घडीभर हात वयर उबारून मौन रावा. कितें पुरा तुमच्या मतींत वोजें म्हण आसा. वोजें टेन्शन बेजाराय जायना म्हूण बघता. रगळ मस्त प्रयत्न केले जावनास म्हूण बघता जाल्यार आतां जेजू कडेन येता. पूण फाती येया आज हें आराधन हें मीस मागणें जाल्या उपरांत तुमी घरा वचचें जाल्यार तें आसर जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमचें समर्पण आमी मुखार सिया. हें समर्पण जाल्या उपरांत आमी एक समर्पणाचें गीत गावया. तुमची जबाब आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमची सगळी जिणी आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमच्या दियेसेजीक आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. दियेसेजीच्या गवळी बापांक आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमच्या पिरगजेंच्या आनी आमच्या दियेसेजीन आसलेल्या हर एका तुवें आपयल्ल्या याजकांक आनी धार्मिकांक आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमच्या याजकां थंय आसले सर बरे गुण आनी उर्बा आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. तांचे थंय आसले कश्ट आनी संकश्ट आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमच्या याजक धार्मिकांचे एकसूरपण आनी संकश्ट आमी तुका समर्पित हांव येसुमिया. आमच्या पिरगजेंच्या हर एका लोकाक आमच्या पिरगजेंतल्या गवळीक मंडळीच्या हर एका सांद्यांक वाड्यांच्या गुरकारांक आनी प्रतिनिधींक
आमच्या वाड्यांतल्या हर एका भावा भयणींक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आवय बापायक सांगाता मोगान जियेताल्या आवय बापायक सांगातपण अनुभव करनातल्या आवय बापायक कुटामस सोडून पयस गेल्ल्या सर दादल्यांक आनी स्त्रियांक आमी तुका समर्पिता येसू तांणी भोगचे कश्ट आनी वळवळे आमी तुका समर्पिता येसू कुटुंबाची जबाबदारी काण घेनातल्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसू सगळो दीस तूं वोजे म्हण भोगतल्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसू एकामेका बुक्षिनातल्या घोव बायलांक आनी आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसू कितल्या वर्सांचे हगें दवरन रागान सोंडयंत माथ्यांत तकल्यांत हातांनी पांयांनी ते रागिश्ट जाल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू मोसर करच्या कुटुंबांक आमी तुका समर्पिता येसू मोसरान आनी हग्यान भरलेल्या आवय बापाय भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता येसू दिसपडतो ग्रास जोडच्या आवय बापायक आमी तुका समर्पिता येसू कष्ट काण काम करच्या आवयांक आनी बापायक आमी तुका समर्पिता येसू समेस्त भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता येसू भुरग्यांनी शिकचे सर शिकापो हांव समर्पिता तांची येसू परीक्षा आनी तांचो फुडार आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या भुरग्यांक आयिल्ली सर पिडा आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या युवा जाणांक आमी तुका समर्पिता येसू तांचो फुडार आनी तांचें काम आमी तुका समर्पिता येसू तांणी जबाबदारी काण घेवच्या खातीर आमी तुका समर्पिता येसू परगांवांत आसलेल्या आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी तुका समर्पिता येसू तांचे भावार्थी जिवीत कश्ट आनी दूख आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवून सांद्यांक आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या आस्पत्रेनी आसलेल्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुका आमी समर्पिता येसू मारेखार पिडे वरवीं कश्टातल्या आनी भावार्थ सांडल्ल्या बरोवचो उगडायल्या भाव भयणींक ह्या सर पिडेस्तांक चिकित्सा दिवच्या दाक्तेरांक आनी वैजांक आनी नर्सांक आमी तुका समर्पिता येसू आस्पत्रेच्या हर एका सेवा दिवच्या सिब्बंदीक आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या भारत देशाच्या हर एक रक्षण दिवच्या सोजेरांक आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या भारतांत आयिल्ले सर अडकळी आमी तुका समर्पिता येसू तुझ्या नावाक आणि तुझ्या धर्माक आयिल्ले सर अडकळी आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या कुटुंबांत परिसरांत पिरगजेंत आसली देवसाराची दुष्ट सकत आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या कुटुंबा वयली दुष्ट सकत नाश जावन वच्या खातीर आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या हर एकल्या वैयक्तीक जिविताक आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या काळजांत आनी मनांत आसले हर एक बे आमी तुका समर्पिता येसू आमकां गैरें दिसता ते हर एक संगती आमी तुका समर्पिता येसू वायट सायकोव्या म्हूण भोगचे सर संगती आमी तुका समर्पिता येसू वायट सादार्य आनी वायटच पळोवया म्हूण सांगचे सर संगती आमी तुका समर्पिता येसू आमच्या परिसरांत असल्या क्रिस्तांव भावा भयणींक आमी तुका समर्पिता येसू या पुणशेताच्या वाठारांत अडकळी आडतल्या भावा भयणींक आमी तुका समर्पिता येसू जेजू तुझें नांव पुसून काडूंक उडोवंक प्रयत्न करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू जेजू तुजी वळख नातल्यांक आमी तुका समर्पिता जेजू येसू मागणेंच करिनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू तुजो बायबल वाचिनातल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू क्रिस्तांव धर्म मीस मागणे वजे म्हणटाल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू ह्या जाका विरोध उलयताल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू क्रिस्तांव कुटुंबा विरोध खबरो करतल्यांक आमी तुका समर्पिता येसू जायतो अपप्रचार करतल्या भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता येसू आमकां येवची सर कश्ट दगदवणी आमी तुका समर्पिता
있으며 आमच्या लागीं मागोंक सांगिल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 आमच्या लागीं मागोंक सांगिल्ल्या सर दुर्बळ्या लोकांक आमी तुका समर्पिता 있으며 हांगासर येवंक मोन आसा पूण अवकाश नातल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 जायत्या जाग्यांत हांव जेजू तुजें नांव उलो मारतल्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 ह्या घडये कामाक गेल्ल्या सोमेस्त कामागारांक आनी वावराड्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 ह्या घडये पयस आसल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 आमच्या कुटुंबांत हांव पयस गेल्ल्यांक आमी तुका समर्पिता 있으며 सोमी आमच्या जिवा भितर घडची हरी एक घडीता आमी तुका समर्पिता 있으며 आमच्या आत्म्याची अस्कतकाय आमी तुका समर्पिता आमच्या 있으며 कुडीची अस्कतकाय आमी तुका समर्पिता 있으며 आमी केल्ली सर पातकां आमी तुका समर्पिता 있으며 आमचे सगळे आत्मिक जिवीत आमी तुका समर्पिता 있으며 सोमिया जेजू जायत्यो संगती आसात तुका समर्पण करूं पूण आमचें काळीज तूं पारखिताय आमचें मौन तूं पळयताय बावर्तान हें अर्पण केल्लें मागणें तूं स्विकार कर आनी हें गीत आमी आतां उबें रावया आनी समर्पणाचें गीत गावया जेजूक संपूर्ण रितीर आमी समर्पया एक पोटी समर्पण केल्या उपरांत सावालां घालची न्ही जेजू आमची जतन घेता हे पोटी एक जबाबदारी एकल्या बापायक ह्या आवयक दिल्या उपरांत ह्या गुरकाराक दिल्या उपरांत उपाध्यक्षा दिल्या उपरांत तो पळोवन काण घेता ताच्या की वर्त्या रितीर आमचो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो साक्रामेंतान हजर आसलो जेजू म्हणटा हांव जतन घेता तुका टेन्शन नाका हांव पळोवन काण घेता वस तूं बरें कर बरें उलय बरें कर संतोषाची उतरां उलय जिवीत दिवची उतरां उलय समाधानाची उतरां उलय देवसाराच्या सक्तीचेर झूज मांड म्हणून जेजू आज सांगतना हें गीत आमी ताका समर्पिया समर्पिता जेजू मुझे है जीवे सांडून बदकी चिडी नेतर माका सांडून बदकी चिडी नेतर माका तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका चिनेंतल्या घडीता एक सुरो हांवसा निरासपणान हांव आसा तूंच मोसो बरवसो दितू म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो चिनेंतल्या घडीता एक सुरो हांवसाला निरासपणान आसा तूंच मोसो बरवसो दितू म्हाका आसरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो गे सोमिया गे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका
सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका संसारी कुशालाय सोम्या हांव बुरलो तुका विसरो जियेलो पत्क्याच्या जाळांत हांव सांपडून आसा सोमिया काकूळ मुजेर तूं दाखय संसारी कुशालाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पत्न्याच्या जाळांत हांव सांपडून आसा सोमिया काकूळ मुजेर तूं दाखय गे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका काळीज मोचे चे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका हालेलुया 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 आमच्या सूत्रांनी सोम्याची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 आमच्या घरात असले हरी एक कष्ट स्तुती करून देवाक समर्पिया हालेलुया 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 स्तोत्र आराधना स्तुती महिमा praise you Jesus mighty Lord praise you Lord hallelujah 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 yesu स्तोत्र hallelujah 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 तुमची जबाब दानियल प्रवादीचें कीर्तन आमी आतां सांगाता मेळोन म्हणटा उडासा काडया दानियल आनी ते एक जण थंयसर देवाची स्तुती करूंक गेल्लेले शद्रक मेशक आनी अभिज्ञेको सांगाता दानियल प्रवादीचें पुस्तक 3रो अध्याय आनी ह्या वेळार राही ताका आनी ताच्या देवाक फुडकिऱ्या देवाक नमस्कार करी जाय म्हूण सांगता आनी ह्या वेळार ते म्हणटात सगळी थंयसर रायाक नमस्कार करतात संवसाराक आराधन करतात पूण
दानियल आनी हे तेग जण देवाक आराधन करता म्हणल्या खातीर तांकां उज्याच्या आकट्यांत काडून उडयतात. उज्या लागीं कोणूच तांकां स्तुती करूंक मेळना. देखून ते संवसारांत देवान रचली कृत्यां सृश्टी वापरन देवाक ते स्तुती करतात. ह्या वेळार तांकां उजो लागोंक ना. आनी हिंस प्रवादाचें उतर इजाया 43 1 तावन 10. उज्याच्या केणांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तो उजो तुका लागचो ना, तुका जळोवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या संवसारांत आमी कुटुंबान जियेतना मस्तपुटी आमकां उजो लागता, मस्तपुटी आमकां ऊन जाता, जळल्ल्या बरी जाता, जिवीतच नाका म्हण आमकां जाता. कारण इतलेंच आमी रायाक नमस्कार करता. आमी संवसारांत तकली बागयता कितें आमचें जायना म्हणटा. त्या दाळा मात्र तें जावचें हें स्पश्ट जेजू हांगा सांगता. ह्या खातीर बोगसण्या मागया जेजू तुका मात्र नमस्कार करूं. सांत पावल म्हणटा जेजू ताचो मोग आमचे थंय आसतना जर क्रिस्त म्हजे थंय आसा आनी तो वस्ती करता, क्रिस्ताच्या मोगांत म्हाका वेगळो करतालो कोण आसा? दुस्मानकाय, दोगदोणी, कश्ट, अनवरां, अडकडी, सोम्याच्या मोगांत वेगळो करचो क्रिस्तांवाक कोणूच ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सरकार ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दुस्मान काय ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोम्याच्या मोगांत आमकां कोणूच वेगळो करिना. हे आमी धैर्यान पासरया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर हात वयर घालून आमी म्हणया सोम्याच्या सोम्याच्या मोगांत मोगांत म्हाका वेगळो करतलो. म्हाका वेगळो करतलो. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या कुटुंबांत, वाड्यांत, वाड्यांत, समाजांत, कामाच्या जाग्यार कोणूच ना. सोमी मुजे थंय जियेता. जेजू म्हजो सोडवणदार, 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 जेजू म्हजो सोडवणदार. सोम्याच्या मोगांत वेगळो करतलो. म्हाका कोणूच ना. जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू मुझे थंय जियेता. जेजू मुझे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर हे कीर्तन ते म्हणाले आमी म्हणया तुमची जबाब हांव तुमकां सांगता. त्याच प्रमाणे तुमी म्हणचे ताजे श्लोक ताणें सांगिल्ले गायिल्ले हांव ते म्हणटा. तुमची जबाब ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया सासनाच्या सासनाक. म्हणा ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया सासनाच्या सासनाक. परत ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया सासनाच्या सासना. सर्वेस्पराच्या सरस्नानो सर्वेस्पराक वाकाणा. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सासनाच्या सासना. सर्वेस्पराच्या दूतानो सर्वेस्पराक वाकाणा. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सासनाच्या सासना. आकाशानो सर्वेस्पराक वाकाणा. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सासनाच्या सासना. आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणा. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया
सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पराच्या दळबरानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना सूर्यानी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना मोळबाच्या नेकेत्रानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना पावसानी धवा सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना तुम्ही सगळ्या वारानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना उजानी गरमे सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना थंडी आणि दगी सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना भवानी मा सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना बर्फानी थंडीये सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना कार्यानी मा सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना रातीनो आणि दिसानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना उसवाडानी काळोखा सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना जगलावण्यानो आणि कृपानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना पृथ्वी सर्वेस्पराक वाखाणो ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना पर्वतानो आणि डोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना पृथ्वी वयल्या सगळ्या वनस्पतीनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना दर्यानो आणि नयानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना मास्यानो आणि उदकांत उपेतल्या प्राणियानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना अंतराळा वयला सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना रानवट मनजातीनो आणि गरवानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया
सस्नाच्या सस्ना तुम्ही मनशानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना इस्रायलितानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पराच्या याजकानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना नीतिवंताच्या आत्म्यानो आणि जीवानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना भक्तानो आणि कालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना नानी आझारी आणि मिशाएल सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यानो देवाच्या देवाक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सस्नाच्या सस्ना एक घडी बराच सोन दोळे दंपिया कितें कश्ट आसात आमचे साक्रामेंताक समर्पिया ते गायन करतले तें आयकून आनी की जिवांत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक्क जालो तो वेगी वेगी उठलो ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडयले न्हय तांणी रायाक जाप दिली खरें राया पूण म्हाका 100 जण मेकळे दिसतात ते उज्या मध्ये भोंवतात तांकां कसलेंच वायट जायना आनी सवतो देवाच्या पुता परी दिसता नेबुकदनेझर जळत्या उज्याच्या आकट्याच्या दारा लागीं गेलो ताणें म्हळें शद्रक मेशक अबेदनेगो भोव वर्त्या देवाच्या सेवकांनो भायर सर हांगा येया राजप्रतिनिधी कारभारी राज्यपाल रायाचे मंत्री एकठांय जाले उज्याक आनी त्या मनशाच्या कुडीचेर कसलीच पदवी नातली तांणी पळयली तांच्या माथ्याचे केस उलपोंक नातले तांच्या दगल्याक कांय जावंक नातलें उज्याचो वास पर्यंत तांचे भोंवती नातलो नेबुकदनेझरान म्हळें शद्रक मेशक अबेदनेगो हांसो देव सदैव प्रेज द लॉर्ड हांसो देव सदैव प्रेज द लॉर्ड आमचो देव सदैव प्रेज द लॉर्ड ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें प्रेज द लॉर्ड कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो प्रेज द लॉर्ड तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी देवा वयर दुसऱ्या देवाची सेवाक आराधन करचे प्रास आपलोच कुडी लासूंक दिलो प्रेज द लॉर्ड देखून हांव आदेश दिता लोकांनो राष्ट्रांनो भासांनो तुमच्या मदलो कोणीय एकलो शद्रक मेशक अबेदनेगो हांच्या देवा विरोध कांयच उलयत जाल्यार हांव ताका कातरून ताज्या कुडक्यान हांव कुडके करतलो पळया आमच्या देवाक आमी आराधन करतना आमचेच दुस्मान जावंक पुरो आमच्याच देवाक आराधन करतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आमी सक्कडी आतां बसया आनी इल्लो वेळ मागण्यान करसिया देवाची काकुळत येदोळ आमी मागल्या जावं पुरो परत्यान आमी म्हणया देवाचें उतर नियाळचें आनी मागणें करचें पयलो विशय आमच्या जिवितांत कितें गरज म्हूण देव सांगता शिसान येवन जेजू लागीं म्हळें सोमया सडय आमचो भावार्थ तेंच मागणें आमी म्हणया सोमया सडय म्हजो भावार्थ म्हणया
सोमिया सडय म्हजो भावार्थ दापटी म्हणया सोमिया सडय म्हजो भावार्थ 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 मार्काच्या वांज्यालांत 6व्या अध्यायांत 45ನೇ ओळीन जेजू उदकाचेर सरलें घडीत जेजू थंयसर लोकांक दंड जातास मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो धरणीर काळोख पडोंक जाताना मस्व मोदें वयर पावल्लो दर्यान तो एकलो मातडीर आसलो वारें विरोध वळटलें जाल्यार आपणाचे शीस वल्यांकण मच्चो वचूंक कश्ट जाताले ताणें पळयलें देखून जेजूस दर्याचेर सोलोन ताजे जरशें आयलो जेजूस सोलोन दर्याचेर तांचे सरशें आयलो पांत्याचे 3 वरां सातीत ते उदकाचेर चलतलो पळोवन ते कांय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली सक्टांनी ताका पळयलो ते गाबारले पूण तक्षान तांच्या लागीं उलोवन जेजू म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो भियेनाकात धैर्य घेया हांवूच तो भियेनाकात आनी तांच्या मस्व्यार जेजून सडतस वारें रावलें आनी तांच्या मस्व्यार जेजून सडतस वारें रावलें प्रेज द लॉर्ड आमची क्रिस्तांव जिणी कुटुंबाची जिणी दर्यांत आमी आसाव आमकां जायते फावटी बरें येताना बरें सांगतना मेल्लें म्हूण दिसता बेन दिसता गाबरता जायना म्हणून सांगता ह्या खातीर आमी नोवेनां करता उण शेताक वेता आमी जायते त्याग साक्रिफीस करता पूण जर तेर्स आमोरी नोवेनां जायतें करन दानधर्मी करन भावार्थ जेजूचेर आमकां ना जाल्यार सगळें व्यर्थ म्हणटा जेजूचें उतर मस्तू जाणां क्रिस्तांवांक अशेंत जालां आज मस्तू क्रिस्तांवांक कित्याक हें मेळना कित्याक म्हळ्यार भावार्थ ना इगर्जींत भेटोवच्या मिसाचेरच भावार्थ ना कुमसाराचेर भावार्थ ना कुमसारांत जेजू म्हाका पातकां बुक्षिता आनी ती कुरपा दिता त्या याजकाचेरच विश्वास ना येवकारिस्तांत येवच्या जेजूचेर तसो जेजू हांगासर असलो मात न्ही थंयसर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एक उंडो जेजूची कूड जाता आनी तो वायन सोम्याचेर रगत जाता म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हाका तूं परिवर्तन कर गारवेचे पयले एक आसार्यां जाता म्हणलो भावार्थ ना आनी आमकां मात न्ही तें शिसांक घडलें सामारियाच्या स्त्रियेक घडलें प्रद्वार आदरलेले स्त्रियेक घडलें थंयसर आसल्या जायराच्या घरा तांकां घडलें आनी एकल्यांनी म्हळें सोमिया चडय म्हजो भावार्थ शेतापाती म्हणलो एक उतर उलय सोमिया म्हज्या घरा तुवें येवचें हांव फावूंक न्ही म्हजो साकर बरो जातलो आनी सोमिया खुशी जाली त्या खुशेन ताज्या भावार्थान ताज्या उतरांनी साकर कितें जालो बरो जालो प्रेज द लॉर्ड आज भावार्थ असल्यार सासवाच्या कानात इतलो भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या घरांत आमी घरा वेच्या पयलें आजत जाता आयास मिसार जाता पूण तो भावार्थ आसूंक जाय तर त्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आतां आमी मागया तुमी बसयेत या दिंबी घालयेत देव दैवीक काकुळटीच्या भक्तीपणान तें आटापून आसा देखून हो पयलो कण भावार्थ सडच्या खातीर अस्कत भावार्थ्यां खातीर आनी भावार्थांत आसल्या खातीर आमी मागया सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या एक घडीभर मौनपणी आमच्या कुटुंबान कोण मागणें करिना कोण मिसाक येना आमच्या दियेसीन कोण पुरा जेजूक पातयेनात
भावार्थांत नांत अस्कत जाल्यात मागल्या उपरांत 2 दीस समा आसता तिसरे दीस परत्यान पडतात तसल्या व्यक्तींक या समर्पण करिया आनी मागया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची कागूद जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची कागूद जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची कागूद जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पयशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची तुका ए भाग्यवंता देवा ए भाग्यवंता बळवंता ए भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ए भाग्यवंता देवा ए भाग्यवंता बळवंता ए भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ए भाग्यवंता देवा ए भाग्यवंत बळवंता ए भाग्यवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर तुमची जबाब आणि आम्ही परत तेन 5 पटी म्हणया सोम्या सडय म्हजो भावात 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 या घडये दुसरो कण आमी नियाळतना जेजू संदेश दिता तुका भावार्थ आसतना आनी एक संगत करण्याने तुवें दाखयचें भावार्थ असल्यार पावना भावार्थांनी करण्यो फेथ अँड ॲक्ट्स बोथ आर इम्पॉर्टंट म्हणून जाकोब आमकां सांगता तें जावन आसा राज्य संदन आतांच्या समाजांत जायजीस राज्य संदन आमी पळयता सोम्यान म्हणली उतरां आयकवया लुकासो वांजेल 17 अध्याय 17वी थंयसर आसलो 4थी वळ तुजो भाव सूख करीत जाल्यार म्हणा पळय तुजो भाव ताका बूद सांग सूख वळखा जाल्यार ताका बक्षी दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 पावटी तुझ्या लागी पाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय पळया जेजून कितें म्हळें 7 पावटींनी 7च्या 70 पावटी जाल्यार तुवें बक्षी जाय बक्षूंचे आमकां बारीक कश्ट मारता तांच्या संवसारान कित्याक कोणाक जेजूच्या काकुळतीच्या मोगाचो अनुभव ना तसल्या कश्ट मारतात कोणाकडे पवित्रत्म आसा आनी तो पवित्रत्म्याक काम करूंक सोडता तसल्याक आज बक्षूंक कश्ट जायना कित्याक सोम्यान म्हळें क्रिस्तांवांक पवित्रान दिल्ल्यांक ह्या जाकांक म्हणयार पंडितान झरी एकल्यांक म्हळें तुमकां हांव पवित्रत्म दिता घेया पवित्रत्म्याक कोणाची पातकां तुम्ही बक्षितात सॉरी आय फॉरगिव यू हांव बक्षिता म्हणटाना जेजूस कृतार्थ बक्षिता प्रेज द लॉर्ड हे आमच्या मस्तू जाणांक आनीक कळोवना तुमच्या जिबेंत सोम्याची उतरां येताना हांव तुका काळजांत तावन बक्षिता म्हणटाना जेजू बक्षिता प्रेज द लॉर्ड 7 न्ही 7च्या 70 पोटी आनी तूं कितले पोटी बक्षिताय तितले पोटी ल्हान सूख तुजी जावना जावं पुरो दुसऱ्यांनी केला जावं पुरो देखून सोम्यान म्हणलें तुका दगदी तेलां पासत माग तुज्या दुस्माना पासत माग आमी मस्त उणें दुस्मान म्हळ्यार कोण पयलीं आमीच दुस्मान आमचे उलोवणें दुस्मान आमची आयकोवचें दुस्मान काय बोगणाय दुस्मान पयलें फॉरगिव युअर सेल्फ लव युअर सेल्फ तुजो मोग कर तुका बक्षी तुजेर स्वाभिमान आसूं पयलें जर तुजे लागीं मोग ना तुवें दुसऱ्यांक मोग दिवंक जायना तुका तूं बक्षी नाय
तुजी उतरां तूं बक्षिना सोम्या म्हजी उतरां तूं बक्षी हांव बक्षितां म्हजी जिबेक हांव बक्षितां म्हज्या कानांत आतां आयकल्या उतरांक हांव बक्षितां म्हज्या दोळ्यांक हांव बक्षितां म्हज्या काळीज हांव बक्षितां जर हांव म्हजो मोग करिना म्हाका बक्षिना म्हाका म्हजेर अभिमान ना जाल्यार सोम्याचेरय अभिमान ना म्हज्या लोकांचेरय अभिमान ना प्रेज द लॉर्ड सोमी पयलो संदेश दिता दुसरें तो म्हणटा तुका दग दितल्या पसत मा केदाळा खंय पयस व्हडलीं झगडीं जायचें म्हणून ना सकाळीं उठतना तुका राग येतात ती बावा ना तुजी तूं कारण तुज्या रागाक आनी एकलो न्ही कित्याक तुवें राग केलोय ताणें केल्लोय न्ही तो मनीस आसता वेता येता पूण उडास दवर तुवें तुका बक्षिजे आय फॉरगिव जेजू हांगासर आसा म्हजे सरशिल्लो पयसर सैताना ह्या राग जावन आसा देंवसार मोसोर जावन आसा देंवसार दुस्मानकाय जावन आसा देंवसार गालातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 18-19 वळ रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय आमकां सांगता रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जिवचें देखून सोम्याच्या नांवान बक्षूंक आपयलां सोम्याच्या नांवान राग मोसोर हगे वय आमी मनीस 100% न्ही राग येता पूण पातका कारण जावन वचो तर राग येतना मस्त उतरां भायर येतात गाळी शिराप येतात सोमिया म्हाका बक्षी सोमिया म्हज्या भावाक बक्षी म्हज्या बायलेक हांव बक्षितां म्हज्या घोवाक हांव बक्षितां वय जल्मांत हांव ताणें पातकां गेल्यान हांव बक्षितां आय फॉरगिव आय एम सॉरी कितेंय सोडून जाल्यार आय एम सॉरी द मोमेंट यू से सॉरी द होली स्पिरीट वर्क्स द केदाळा तूं हांव बक्षितां म्हजी सूख जाली आनी बक्षूंचें म्हळ्यार कालतें जावचें देव मनीस जालो तो अनुभव जायचे जाल्यार हांव केदाळा बक्षितां हांवें दिंबयेर पडा जाय हांवें पांय धुय जाय म्हाका उणें जायना केदाळा तूं बक्षिताय केदाळा खालतो जाताय देव तुका वर्तो करतलो ही सोम्याचीं उतरां आज आसात देखून सोमी पेद्रोक सांगता सोमी आमकां सांगता आनी सोमीच तें करून दाखयता शिसांचे पांय धुवन कुर्सार वचून बापा ही शिंपी उडयल्ल्यांक हे म्हाका कोड्यांनी मारिल्ल्यांक तांकां बक्षी तांकां गुत्तून हांव कोण म्हूण देखून आमी आज एक घडीभर उडासा काडया हात वयर घाल कोण पुरा आमचे दुस्मान आसात म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजो बापूय म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजे शेजारी म्हजो याजक धार्मीक म्हाका जायना सोमिया तांच्या तुज्या हातान समर्पिता स्वीकार कर जीसस एक्सेप्ट देम सेंड योर होली स्पिरिट स्प्रिंकल योर ब्लड अपॉन अस मे योर प्रेशियस ब्लड हील अस टच अस ऑल आर इनर वुंड्स आमचे भितरले गाय आतां गूण कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोमिया सुडवंदार जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या परिकपणा बस जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची दुखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची दुखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची दुखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची दुखा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची दुखा हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर या घडी आम्ही म्हणूया एक 10 पोटीन दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर सांगाता म्हणया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर 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 मातेवा सोवांजेल सोवाध्यायी 19 वाक्य आमकां सांगता भावार्थ आसा
तुवें मुक्षिलाय पूण देवसाराच्या संगतीक तो वळख जाताय संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा कीड खाता सोर कन्ना घाल नागयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार थंय कलम म्हणना कीड काय ना सोर कन्ना घाल नागयना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें कोणाकी दोग दनयाची साखरी करूंक साध्य ना एकलोसो द्वेश करतलो दुसरोसो मोग करतलो भावानो भयणीनो ह्या दिसांनी आमी पळयता मस्त जाण देवाक निमाणो जागो दिवचे मनीस तांचे थावन आमी इल्लें शिकोवंक जाय आनी आमी तशें करूंक नजो तांकां परिवर्तन करूंक जेजू कडेन कृपा मागोवंक जाय दाखलो चिंतया एकलो अमेरिका आसा थंयचो सिटीजन तो जाला गांवांत 4 जागे 2 घरां ताका आसात पूण घरां कोणी रावनात जागे येना इकल्यारी ताका पयशे थंय उरूंक जायना लेखावरती आशा मस्त भांगार आसा अशीं जाल्लीं गडितां मस्त आमच्या समाजांत आसात हांव जाणा मस्त वाचल्लें आनी पळयल्लें एकल्या कडेन तशेंच आसलें पूण तो एकलो मनीस एकलोच ताणें कोणाकय सांगोंक ना ताज्या बायल्या भुरग्यांक ताणें वांटून दिवंक ना इतलो आपलेशी जाल्लो की जागो घर भांगार पयशे आनी पयशांनीच मोल बांदचें पयशे आसल्यार तृप्ती पयशे अशे पयशान आसल्यार जालें तितल्यारच गेल्लो हार्ट एटॅक जावन आदल्या वर्सा सरलो आतां एक सवाल आसा हो जागो कोणाक गेलो सोमियान म्हणलें हत्त पिशा आजच तुजे थंय हांवें कूड सोडया आत्मो विसारलो जाल्यार कोणाक जातलें तुजें घर फ्लॅटां कारां भांगार लोकारांत आसलें डेपोजीट कोणाक जायतलें सोमेची उतरां ह्या दिसांनी मस्त जाणां थंय करीन जातात आमच्या परिसरांत आमी पळयता तशें म्हळ्यार आमचो जागो घर सोडचें म्हूण जेजू सांगना आज तुज्या जाग्यार कितलेशे जण घर नासतनात रस्त्यार आसात भिजतात जेवंक नासतना आसात भाड्याच्या घरांनी आसात एक ल्हानशें बिडार बांदूंक सोदतात तसल्यांक इल्लोसो रियायती दरीरपुणी कित्याक तूं दिनाय सोम्याचें राज म्हळ्यार तसलें चिंताप क्रिस्तांवांनी आटय जय म्हणून सोमी सांगता देखून संवसारार दिरवी पुजय नाकात कोटारां बांदी नाकात पयशे भांगार सगळी व्यर्थ पळया 2000 ते पयशे बॅन केल्ल्या वेळार मस्त जाणांक त्या दाळा लॉस जालें कितल्या जाणांनी पुंजोवन दवरले एकाच राती भितर पळया देवसार आयलो सरकारान म्हळें सगळी गेले कितल्या जाणांचो लाखांनी लाख पयसो गेलो तर त्या दाळा खंडीत जावन मस्त जाणांक बेजार जालां दुखलां हें केदाळा जाता कोणाक दुखोवना कोणा बेजार जावना कोणा कडेन व्हडले करोडांनी नातल्ले सादे पयशे आसले इल्ले पयशे आसले ल्हान कामां करून संतोशान आसले ते बऱ्यान आसात ह्या दिसांनी कोण संतोशान आसात कोरोना आयलें व्हडलें आयलें ह्या वेळार मस्त जाणां व्हडलीं कामां आसले व्हडल्या सांबाळांत आसले गेले ल्हान वृत्ती करनासले कश्टाले पूण ते फाटीं आयले ते बऱ्यान आसात कितलेशे जण म्हज्या लागीं सांगतात फादर हांवें देवाचेर विश्वास सोडूना म्हाका इतलें पुरो कितलो जागो आसा कितलो लांब आसा तितलीच न्ही मांद्री आमी सोडोवची तितल्यारच सोम्यान आमकां सगळ्यांक म्हाका जावं दी तुमकां जावं दी आमच्या जिविताक जाय पुरतें ताणें दिलां सर्तीक दिलां जाल्यार मदर तेरेसा म्हणटा तें दुबळ्यांचें देखून आमी हर एक फावटी आमी जोडटाना पयशे जावं दी आस्त जावं दी देणी जावं दी आसतना सोमी आज आमकां म्हणटा आमी सर्तीक दिलां जाल्यार तें आमचें न्हय थंय तावन काण्ण झरीचें उदक दिल्लें बरी कशी बांयतली जर ह्या न्हंयत्योची जर सगळ्यांक उदक दिता ताका मात्र म्हणना तशें हांवें आनी तुवें जेजू बरी जायचे जेजू सगळ्यांक दिता ह्या इगर्जेंत आयल्या दुबळ्याकी ग्रेस्ताकी पातक्याकी तो समाधान दिता तेन्ना सांगासर सांगलां संवसारार दिरवी पुंजय नाकात देखून आमी जर तर त्या वर्गांत आसां जाल्यार आमकांच म्हजो जागो म्हजे रूम म्हजे मोबायल म्हाका म्हजी पदवी म्हूण हांकारान बरल्याव जाल्यार सोमी म्हाका आनी तुका आज आपयता समर्पण कर नाजाल्यार तुवें गेल्लें तें सांग मेळना म्हणलें उडास दवर समर्पण कर सोम्याचो मोग कर पेल्याचो मोग कर हें सोम्यान सांगलां देखून सोदा पयलें देवाचें रास ताजी खुशी तुमकांच म्हणून दिरवी पुंजय नाकात सरकार दिरवी पुंजया तर सोम्याचें उतार घेवन एक घडी भर उडासा काडया हांवें म्हाकाच दिरवी पुंजोवन दवरल्यान गी
म्हज्या घरान तेंत हांवें शिकयलां गी म्हज्या भुरग्यां विशयान हांव तेंत मुखार कितें म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हज्या घोवाक बायलेक म्हणून मुखार जागो भांगार पुंजोवन दवरतांगी ह्या तांकां हांव मासली दवरूंक शिकयतां. हांव संतोशान जी येतांगी या बेजारायन जी येता. बरे वस्तू म्हजे कडेन आसात ते वापरून संतोश पावतांगी ना म्हाका नाका म्हणून हांव पुंजोवन दवरतां. सोमी आज फाटीं आपयता आनी म्हणटा संवसारार दिरवी पुंजय नाकात. संवसारार दिरवी पुंजोवन आत्म्याचो नाश करतल्या बसत आमी आज मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सुरुंदर जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मानी देवान आमच्या पातकांच्या सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा बसत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरेफात आमच्या सगळ्या संसाराची 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 कागूद जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरेफात आमच्या सगळ्या संसाराची कागूद जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरेफात आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरेफात आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशाव मरेफात आमच्या सगळ्या संसाराची कागूद हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. या घडये आमी म्हणया सोमया म्हणा सरकार दिरवी पुंजोवंक म्हाका शिकय. सोमया 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 सरकार दिरवी पुंजोवंक म्हाका शिकय. माथ्या वाचो वांजेल 10 अध्याय 20 आनी 6 वळी तावन आमकां सांगता मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा तें सगळें उक्तें जातलें. गुपीत आसा तें सकळी परगड जातलें. हांव तुमकां सांगता कितें काळोखांत सांगलां तें तुमी उजवाडान सांगा. तुमकां गुटान सांगलां तें पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नान. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशांक 2 विकतात न्हय तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबला तेवणे भंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भियेनाका. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्या की सड मोलाचे तुमी. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. भावान आनी भयणीनो सोमी कितें सांगता भावार्थ तुका आसा तो घट्ट दवर बक्षी काळजांत तावन. आनी तिसऱ्यान सरगार दिरवी पुंजोय. आनी चवथ्यान सरगार दिरवी पुंजयतना तुका मस्त अडकळ येतल्यो मस्त कश्ट येतल्यो. बरें करतना अडकळ येताच. सोमी तसो म्हणटा माथेवाच्या वांजेलान म्हज्या खातीर तुमकां कश्ट दगदोणी अडकळी भोगतात जाल्यार तुमी बागीस. त्या वेळार त्या दिसा कितें उलोवचें म्हूण तुमी कंत करिनाकात म्हणून पवित्र आत्मो धाडल्या वेळार सोमयान सांगिल्लें. पवित्र आत्मोच तुमच्या तोंडांनी ती उतरां घालतलो. आनी धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयता त्या आपोस्तल त्या दुस्माना मदें त्या मुखेल्या मदें धैर्यान वचून म्हणटात जेजू क्रिस्त खरोच जीवन जाला तो आमच्या मदें आसा ताका आमी परगड करता. आनी तांकां कसले अडकळी आयल्यार भियोंक ना. सांपावल भियोंक ना. देखून बेश्टोवचें कोणें. बे म्हळ्यार कितें. बे म्हळ्यार देंवसाराची सकत.
देंवसाराची सकत देंवसाराच्या फाटल्यान वेचे संवसारा फाटल्यान वेचे देंवन आसा बे देवा फाटल्यान वेचे दैर बियान आज ते आमचे आपोस्तल मागणे करून बसुल्ले आनी आयताराच्या दिसा पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तांचे बे पयस गेले प्रेज द लॉर्ड आमी पवित्र आत्म्याक मागतना आमचे बे पयस वता प्रेज द लॉर्ड आमकां धैर्य मेळटा कोण मागणें करिना कोण बायबल वाचिना कोण मिसाक येना कोण कुमसार जायना कोण दोतोन शिकाना कोण पवित्र आत्म्याच्या त्या मजतीन ना तसल्याक बेन दिसता सामान्य बँक आसले आमचे मनशाच्या कुडीच्या आसकत कायन राती भायर वचूं बेन दिसता पळय न्ही गोडगोड आयल्यार बेन दिसता व्हडलो पयसो आसलोय म्हणटा म्हाका बेन दिसलें अरे तूं व्हडले उलयतालोय साईबा म्हाका हांव खोण्णा की भियेना म्हणलो गोडगोड येताना कित्याक भियेलोय व्हडलो पयशे वालो व्हडलो MLA व्हडलो प्रधानमंत्री जावन दी ताका धैर्यान वचोंक जायना ताका थंयसर थंय सेक्युरिटी गरज आसा खंय आयलें बें कित्याक तुका चमी आसतना जर मुखार वता आसतना उडली हस्ती येवन रावली जाल्यार तूं थंयच रावताय की हां रावताय न्ही बेन दिसता तुका तर आमचें संवसारी संगती व्यर्थ डिग्री PhD व्हडलें संगती व्यर्थ जर सोम्याच्या महिमे खातीर ते वापरिना जाल्यार सोम्या खातीर कालतेपणान वापरिना जाल्यार मनशापण वगडायल्यार बक्षिना जाल्यार एकामेका आमी कुमोक करना जाल्यार आनी एकल्याचे कश्ट म्हाका आनी तुका समजना जाल्यार आमचे पयशांचे वस्तूंचे पदवेचे बे तें कितें धैर्य आसा तें खंयच्याक उपकारा पडना सोम्याचें धैर्य म्हजे कडेन आसा पवित्र आत्मा म्हजे कडेन आसा म्हाका कोणाचीच भिरांत लागना आनी कोणी खंयचे कश्ट आयल्यारय हांव सोसूंक धैर्य घेता जावं पुरे कुटुंबाचे कश्ट मस्त कश्ट येतात थोडेपणी भुरग्यांक पिडा येता घरांत पिडा येता दुबळीकाय येता काम येता त्या दळा मनीस भियेना कितले सोम्याच्या सांगाता आसल्याने म्हाका म्हणा फादर आमच्या कुटुंबांत एकलोच गोळटा ताका कांय जायत जाल्यार आमकां कांयच ना पूण आमकां बेना ताका कांय जायना कित्याक पवित्र आत्मा आसा आमकां मस्त कश्ट आयल्यात पूण आमी भियोना ते कश्ट धैर्यान आमी फुडें केल्यात कितले जाणां म्हणल्यार हांव एकलींच आसा फादर हांव एकलोच आसा म्हाका कोणूच ना म्हजी भुरगीं आनी हांव मात्र पूण म्हाका बेन दिसना तुमी म्हजे कडेन आत्म्याचें बळ आसा सकाळीं उठून 1 वर मागण्यांत हांव करसितां सांजेर न्हिदोंक वचे पयले मागण्यांत हांव करसितां बायबल हांव वाचतां देखून म्हाका केदींच एकली आज म्हणाली म्हज्या लागीं फादर हांव सकाळीं उठतना इतलेंच म्हणटा सोम्या म्हाका धैर्य दी तुका मोस करनातल्या बरी रावंक म्हाका धैर्य दी तुका मोस करचें म्हळ्यार देंवसारा फाटल्यान वचें सोम्या आज न्हिदोंक वेतानाय म्हाका धैर्य दी म्हज्या सांगाता तूं चल तूं आसतना हांव कांयच भियेना कोणाकी भियेना हांव पुरा कामां करतां इगर्जींनी कामां करतां वाड्यान सेवा करतां कामाकी वेतां भुरग्यांची जतनाय घेता म्हाका बेना कितलीं जाणां आज म्हणटात पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आसले देखून जेजू म्हणटा मनशांक भियेनाकात मनीस फटकिरो ताज्या स्वार्थाक बायद मात उलयता तो ताका जाय आसले भाशेन उलयता पूण देवाक भियोन चला सैतानाक तुमी भियेनाकात तो तुमकां फसयता पयशांच्या रुपार तो येता सोऱ्याच्या रुपार येता भांगाराच्या रुपार येता उठली आस्त दाखोवन पळय जेजूक हाडून आयलो तो ताणें हाडून आयलो पळय सोम्या हांव तुका हळे नमस्कार करची जाल्यार हें पुरा तुकाच दितालो हळे तूं उडी मार तुका देवदूत सांबाळटले तुका भूक लागल्या हे उंडे जावंक फरमाय तरी एका घडये तें परत्यान घरा वासा कितें म्हळें सोम्यान म्हजे सरशिलो पयसर सैताना तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका एकाच देवाक आराधन कर सरेस्पुरा तुज्या देवाक आराधन कर देखून भावांनी भयणी आमी आज त्या सांगालान जावं पुरो नवे नाकेतां जावं पुरो पूण पुराच्या की पयलें कितें जाय देवाक भियोन चला जाय म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वाड्यान म्हज्या पिरकेचेन उलयतना जागृत करी जाय आयकतानाय जागृत करी जाय चिंता पळयतानाय जागृत करी जाय चिंतनाय जागृत करी जाय आमी पवित्र आत्म्याचीं उतरां उलय जाय देखून शिसाने म्हळें सोम्या कोणा सरशीं वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचीं तर आमी आतां मागया परत हो कर्ण जायते जण संवसाराक भियोन चलतात आमच्या कुटुंबान बापूय आसात आवय आसात पयशांच्या बळानंत आसात टॅक्नॉलॉजीच्या बळान आसात वस्तूंच्या बळान आसात आज आनीकी तांकां देवाचो मोग अनुभव जावं ना तसल्यां पासत आमी आज मागा जाय तांची सूख न्ही बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणलें तें नेणान जावं बरोबर दादले आसात थोडे स्त्रिया थोडी भुरगीं तांकां समजना देव कोण म्हूण समजना मीस म्हळ्यार कितें म्हूण समजना मागणें म्हळ्यार समजना कितेंय बुधबार सांगल्यार म्हाका सांगनाका म्हणटात ते तुमच्यान काल मेळटा म्हूण सांगतात
असं जाल्यार मनशां बसत आनी आमी त्या वर्गांत आसा जावं पुरो आमी मागया सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सगळ्या सुंदर जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मोनी देव पावन जेजू तिच्या परिपूर्ण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची तुका कर ए भाग्यवंता देवा ए भाग्यवंता बळवंता ए भाग्यवंता मारा आमच्या सगळ्या संसाराची कागद कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मारा आमच्या सगळ्या संसाराची तू कागद कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मारा आमच्या सगळ्या संसाराची तू कागद कर सांगाता म्हणा सोमिया समया आम्ही कोणा सरशी वसो आम्ही कोणाचं शिव तुझ्या लागी आसा तुत्रा तुझ्या लागी आसा तुझा सासनिक जिविताची सोमिया आम्ही कोणा सरशी वसो आम्ही कोणाचं शिव तुझ्या लागी आसा तुत्रा तुझ्या लागी आसा सासनिक जिविताची सोमिया आम्ही कोणा सरशी वसो आम्ही कोणाचं शिव तुझ्या लागी आसा तुत्रा तुझ्या लागी आसा तुत्रा सासनिक जिविताची सोमिया आम्ही कोणा सरशी आम्ही वसो कोणाचं शिव तुझ्या लागी आसा तुत्रा तुझ्या लागी आसा सासनिक जिविताची सोमिया आम्ही कोणा सरशी आम्ही कोणाचं शिव वसो तुझ्या लागी आसा तुत्रा तुझ्या लागी आसा तुत्रा सासनिक जिविताची जिविताची बाबूनीनो जेजून आमकां म्हणे अखंड भावार्थ म्हजेर दवरा काळजा मनान बक्षिया सरकार दिरवी पुंसया आनी निमाणे ताणें आमकां म्हळें भियेनाकात संवसाराक म्हाका तुमी भियेया म्हज्या उतरांचेर विश्वास दवरा म्हजो बायबल म्हजी उतरां तुमी निरंतर वाचा हांव तुमकां धैर्य दितलो बळ दितलो तुमच्या माथ्याचे केस लागून ते मेजून दवरल्यात प्रेज द लॉर्ड आतां निमाणे सुमी आमकां सांगता माथेवाचो वांजेल 5वा अध्याय 13 ओळी उपरांत तो सांगता 14 ओळीन तुमी पृथ्वेचे मीठ तुमी संवसाराचो उजवाड तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परचोळोंक कितें म्हणटा सोमी सांगाता म्हणया तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूंक तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव आज सोम्यान सगळ्यांक आमकां साक्ष जावंक आपयलां आज मीस नव्यान आराधन केल्ल्यांनी आपल्या कुटुंबांत वाड्यांत पिरगज्यांत ह्या कोणाय कडेन मेळटाना म्हणूंक जाय जेजू म्हजो खरो शिक्षक जेजून म्हाका धाडलां जेजू म्हज्या मुखांत उलयता तुमकां पळयल्ल्यांनी आज म्हणूंक जाय वो कोण वय पेद्रू या हेलन कोणी जावं पुरो वो कोणाक आराधन करता ही कोणाक आराधन करता खंयच्याय इगर्जीक वेता म्हाका येचे एक सवाल करा आमकां पळयल्ल्यांनी तशें मुळांक या पयस धांवल्या आमी मुत्तुबुटी आमकां पळयल्ली आं तो गी ती गी बा तांचे कडेन उलयचे जाल्यार लायसन्स काडीचे म्हणून मस्त जाणांक म्हणा कोणा पळोवचें नाका आमकांच म्हणटात थोडे व्हडल्यान म्हणटात थोडी फाटल्यान म्हणटात आज आमकां तशें कोणेंय म्हणचें नाका वो कोण आमचें उलोवण्यांतूच जेजू मेळाचे तुमी उलयतनाच तांकां हिलींग गूण जायचे क्रिस्तांवांनी आनेकल्या लागीं उलयतना तांणी गूण जायचे भलायके मेळाचे कोणी पिडेस्तीन म्हणटा जाल्यार म्हाका कांय तांकां ना आस्पत्रेक गेल्ली की आस्पत्रेक गेल्लोय म्हणचे न्ही पयलें
सोम्याची उतरां वापरा ना जाल्यार जेजू क्रिस्त तुका आपडटा आनी गूण करता तूं बरी जाली म्हूण सांगा तूं बरो जालोय हरी एका क्रिस्तांवांनी म्हणाजे फादरापान सिस्टरान मात न्ही हरी एका क्रिस्तांवांनी म्हणाजे या कोणी फामाद रेतीर परंगडाचे कोण आयलो तो आयलो वो आयलो ताणें बरो जाता गे बाद हरी एकल्या क्रिस्तांवांक पदवी दिला गूण करची आयतारा मिसा कित्या येतात तुमी दोतोन कित्या शिकल्यात मागीर बायबल कित्या दिला घर कित्या तुमच्या बेंजार केला साक्रामेंत कित्या दिल्यात आनी एकल्याक सोडवण परगट करूंक भावा आनी भयणी थंय हांगा फाटल्यान धांव नाकात तुमच्यात तुमचें घर देवाचें मंदीर तुमच्या घरा जुजू मेळना जाल्यार खंय गेल्यार मेळना तो हें समजून घेवंक सोमी सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी पृथ्वीचें मीठ तुमी आळशी आळणी जायनाकात तुमी मुखां भावय नाकात तुमी क्रिस्तांवां संतोश पावा आनी क्रिस्तांवांक घेवचे कश्ट आनी आनीकल्या भाव भयणी घेवचे कश्ट एकच आसूं पुरो पूण सोंसचें दुसरें आमच्या की पयलें एकल्यान कश्ट सोंसून दाखयल्यात हांवें कश्टांचेर जैत वेला म्हूण ताणें सांगलां देखून आमी भिवचें नाका आमी कोणीय कश्ट येवन सांगतना बरेंगन आयकोवया मस पयलीं सांगत जेजू सांगता कोणीय तुमकां मेळटात येतात जाल्यार तांकां शांती तुमकां म्हणा शालोम पीस बी विथ यू दुसरें जेजू तुका बरो करता जेजून तुका बरो केला बी पॉझिटिव्ह धनात्मक उलय नेगेटिव्ह उलय नाकात घरांत ह्या दिसांनी तो सामान वो सामान हांव सामान प्लीज बंद करा हें आमच्या इगर्जांनी कुटुंबांनी आमी वाड्या जमतींनी गवळीक मंडळी नेगेटिव्ह उलोवचें बंद करया वाड्या जमती आयले पयल्यांदा म्हळें कुण्णी येनात म्हूण मागीर तूं घाल आयलें कुण्णी येनात पूण येनातल्या विशयान कन करनाका आयिल्ल्या विशयांत उलय बरें उलय तूं बरो तूं सोबीत दिसताय तूं बरो दिसताय सोमी तेंच सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड एकामेका ओगळचे वयर दवरा न्ही कांय सुखी आसल्यार मोगान सांगा न्ही रागान सांगा नाका तें सोमी सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड ही परत तुमची बरी उतरां बरी करण्यो सर्पा बरी चातोरू पारव्या बरी सादे बळे करतना वो कोणाक आराधन करता खंय मिसाक वेता वो कोण ही कोण म्हणून ताणी म्हणोंक जाय म्हाका ही थंय मेळोंक जाय म्हाका ही जेजू जाय तें जावन आसा खरें कानवडतरपण फकत आयतारा मीस भेटयल्या पावना नव्यान आयल्या पावना वाड्या जमतीक आयल्या तेर्स म्हळ्यार पावना सोमी म्हणटा कुर्सार तुवें तुकाच बलिदान जावन भेटय जायी घेत तूं कुरीस फाटलाव कर म्हजो ही कुर्साची वाट तूं चल फकत करज मान येवन सकाळीं सांजेर कुर्साची वाट केल्या पावन आमची जिणी मस्तपुटी मॅकॅनिकल त्या वर्सा कित्या तें केलें गेलें मागीर उडासत ना देखून आज सगळ्या दिसा हरी एका घडये सोमी म्हणटा तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमचें उलोवणें तुमची चिंतापू तुमची दिश्ट तुमी आयकोवचें तुमची कूड आनी आत्मो आनी एकल्याक पळयतना ती बघून दी एट्रॅक्ट आकर्शीत करून दी भुरग्यांक आयस्क्रीम कशें या चिकन फ्राय कशें आकर्शीत करता भुरग्यांक आमकां व्हडांक पळय डायबिटीस आसल्यांक थोड्यांक शुगर नाका म्हळ्यार शुगर अट्रॅक्ट करता तशें आत्म्यांत जेजूक आकर्शीत करची क्रिस्तांवां जाया म्हूण सोमी सांगता तर आमी दिंबयेर पडोन आज आमी सगळ्यांनी परिवर्तन जावच्या खातीर मागया जेजूक आकर्शीत करचे खातीर हरी एकल्यांक जेजू जरशी हाडची व्यक्ती जावन दी म्हणून आत वयर घाल घरांत आसले सर अडकळ जेजूक समर्पिया आनी मागणें करया आमी संवसाराचो उजवाड जावच्याक सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमुखाच्या पुताची आमच्या स्मयानी सुरुंदर जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आत्माने देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या परिपणा बस जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका उदकर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची तुका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांव मारिफात
सगळ्या संसाराची दुःख जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची दुःख जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची दुःख हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकुळत कर भाव भयणीनो समयाच्या आशीर्वादात आम्ही घेवंक आसा सर त्या सावा येदोळूच आमी समर्पिल्यान देखून एक घडीभर मौनपणी सक्कडी त्या सावा जेजूकडे हाडा पवित्र सभेची त्या सावा आमच्या भावार्थी कुटुंबाची त्या सावा आमी कितें खावचें पियोवचें त्या विशयांत आमी लाखावर तो हुस्को नाका तें जेजू आमकां जाणा आमकां जेवंक जाय आमकां काम जाय शिकप जाय बरो फुडार जाय तें आमी समया कडेन समर्पण करया पूण आमी पयलें बरीं क्रिस्तांवां जावंक बरें उलोवंक सत उलोवंक अन्याय खंडन करूंक एकामेका बुकसूंक सदांय बायबल वाचूंक बरें घरांत सकाळीं सांजेर मागण्याचें वातावरण रुपीत करूंक आमच्या भुरग्यांक बरी दोतोर शिकोवंक दोतोन शिकले उपरांत कितें शिकल्यात म्हणल्यार विचारूंक त्या दोतोनीच्या क्लासीन चड इल्लें आसक्त गाण घेवंक आमच्या घरा मनशां येवन दी तांकां स्वागत करूंक कोणाकी पयस करिनासतना रावोंक एकामेका बुकसूंक कसलेच त्याग वाद कोर्टांत पुलीस स्टेशनांत जाल्यार तो पाटी काडूंक दुस्माना खातीर मागोवंक पिडेस्तांची भेट करूंक पिडेस्तांक आदार दिवंक एकसूरपणांत असल्यांक आदार दिवंक सक्कडांक आनी आज मस्त जाणांनी कुटुंबान समाधान येवच्या खातीर एका जोड्यान विशेष रितीर सांगलां आमच्या कुटुंबान समाधान येवंक घोव बायलांनी सांगातात जियोंक बापायन जबाबदारी काण घेवंक घरांत मोग दिवंक मोग म्हणलो उणो जाला त्या मोगाचो तो स्पिरीट येवंक आवयांनी बोगसूंक बापयांनी बोगसूंक मागणें करूंक सांगलां तांचे पासत आतां आमी मागया आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उथ काळे तोंदी माका आयच्या दिसा येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावन पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद जोडूंक आमकां तयार करया Idea Sacramenta Sesta Nama Toya Purvilyatya Rupabodla बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती पृथ्वी महिमा सस्ना एकाच ताळ्यात हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावाडता प्रार्थुया सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा मरणा सोडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेराक मान करता आसतना तुझ्या चडवणेचो फळ आमचे थंय बगी सरको आमकां दयेन फावो कर तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
Amen. कुटांनी सांसल्या आम्ही घरात देवाच्या ओढो वाईट रूपांतर करून कोडी ख्रिस्ताच्या भक्तीनूर भेट आयल्या आम्ही जेवणात सौम्याची सुत एक मोठ्या बांधान मोगाच्या सौम्याचे जेवा बलिदान सर्गीचे पवित्र गीता समाधान सौम्याचे मोर जीविता जीवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुमार वेळभर आमी हांगासर बसून जेजू सांगाता करचो न्हू ताच्या मोगाचो अनुभव जोडलो. इल्ले कश्ट आमकां येताले तरी ते कश्ट आपण परिहार करतालो, तुमकां धैर्य दितालो, तुमच्या सांगाता रावतालो म्हूण जेजून आज सांगलां. आनी आतां ह्या देवस्तुतेंत मागणें करचें कशें म्हणल्या विशांत विशेष शिकवणो आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां दिता. देखून आमी सगळीं मागण्याची मनशां खंयच्या रितीर आमी मागा जायी, त्या खातीर पवित्रात्म्याची कृपा आमकां जाय जायी ती मिसा वेळार मागोवन घेवया. आमच्या पातकाची दूख धरून पातकांचें बोगसाणें आमी मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भयणीनो सोदुन्या सरून सांगताव मनान चिंतून मनांत सरून वायट धरून आनी बरें करून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून वचना सांगपा मोई सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्पर्या देवा लागीं विणाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista kagut Krista kagut Somiya kagut Somiya kagut Unsegi ani shanti taja istam sosari Service fora deva sergi janaya Serpatreya deva baba Ami tukka namaskar
तुका निवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच भोगता सोमिया देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकटो सुबोवी एकटो सुईश्वर एकटोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया मौनपुणी आमच्या तेसांवा पासत मागया ह्या पुणशेताच्या रॅक्टरा पासत आनी हांगासर मस्त कामां जावंक आसात ती सोमयाक समर्पिया सोमीन तें काम करून दी म्हूण मागया अडकळी पयस करून दी म्हूण मागया तशेंच एका भुरग्या पासत एका आवयन ती मस्त कश्ट जाता त्या भुरग्याची पिडा बेगीनच गूण जावच्या खातीर 10व्या क्लासींत आसच्या मागोवंक सांगलां दयेकरन तांच्या पासत मागा बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्षसाचे कश्ट मरण ससून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी आपल्या सोम्या तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना येयलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो ताचें उतर चुडी सारकें जळ्ळें ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकला हाडयलो येलिया तुज्या अजापांनी तूं कितलो महिमेवन आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यानी बाडाय करूंक जायत महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मारणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काटी वयलें सकला घालें सिनाई पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेची परमणां फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रावाद्यांक मागलें उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी वडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो देवाचो क्रोध जळचे आदीं शांत करूंक बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन वडोवंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यान ती सुभागी कित्याक
आमकांय खरें जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळे ताच्या जिवितान खंयच्याच आदिपतींक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दामावंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रावात केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणान ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना वा आपल्या पातकाक पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचें उतर हें. देवाची उदकार. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. सर्वेस पोर रासवड चलयता पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळीचे घाम आनंद भोगू. कुपा आनी काळो ताचे नेसान. न्याय नीताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता. भोंवतीन ताच्या दुस्मानांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता. संसार सगळो बियान तरतरता. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. पर्वत मेणा बरी करता. पृथ्वीच्या धनिया मुखार मळप ताचे नीतिवंतपण परगडता. सर्व जनांगां ताची महिमा नियाळता. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस पोरातय संतोष पावा. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता. आनी देवा आब्बा
परस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याही सवे असो. मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागताना अनभावार्थ्या परी जायते बडबड नाकात. येतेस्ट म्हणून मागणे केल्यारी देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करी नाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप नेणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी कोट्यांत हावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची सुवार्ता आमी आयकली. मागण्या विशांत जेजू आज उलयता. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें आमकां गरजेचें गी. मागण्यांत कसलो प्रभाव आमचेर पडटा आनी मागणें करचें कशें, ही सरसंगती आयच्या सुवार्तेंत आटापून आसात. मागचें, मागणें, प्रेयर, प्रार्थने सामान्य रितीर आमच्या समाजेंत आमी समजोवचे प्रमाणे मस्तू जाण आमच्या घरांनी येतात. धाकल्याक भिकारी येतात. भिकारी ते येवन मागतात. ह्या बस स्टँडांत आमकां मेळटात, ह्या वाठारांनी खंय मेळटात. पूण ह्या वेळार थोडे भिकारी आसात. तांकां ताचो उद्देश स्पश्ट कळीत आसा. हांवें मागचें आनी म्हाका मेळचें. तें मेळटा वरेक म्हजे प्रयत्न हांव सोडिना म्हणलें मस्त जाण मागतले मनीस आसात आनी ते निरंतरी मागतात. आनी ह्या वेळार थोडे आमी तांकां जोर करता, या तूं हो सांगा तुजी किरकिरी नाका म्हणटा जाल्यार खंय पूण खंयच्याय एका भिकाऱ्याक या त्या मागतल्याक बेजार जाल्लें म्हणी तुमी खंय पळयलां गी. बेजार जाल्लें, रडिल्लें ताणी, सकयल पडिल्लें, म्हाका नाका, मागचेंत नाका, हांव सोडून येता म्हणलें. खंयचे म्हणी भिकारी आहा ती संवसारान, खंय सरिनान. ताचो भावार्थ घडटा म्हण जालें. तांकां बरोसो जिवाळा म्हण जालें. हांचें किरकिरी तें तांकां तांचें समस्या, म्हजें न्ही, म्हजें मागचें. ताजो पॉयंट इतलोच, म्हजें मागचें म्हाका मेळटा. तूं नातल्यार आनी एकलो आतां वता तो दिता. पूण सांज जाताना तांचें कितें अजेंडा आसा पळया, ह्या गोल उद्देश ते मेळचे बरें पळयतात. तांकां सोडया. LIC एजंट आहात न्ही, इन्शुराचे मुस्तात ह्या दिसांनी तुमी आसता पुरो. पूण ते करेक्ट तांकां एक टार्गेट आसता, 12 पॉलिसी जायचे, 10 पॉलिसी जायचे म्हणून. आनी ते खरीत करना जाल्यार तें काम उसळटा. देखून कोणीय परगांवांतलो घरा आयलो म्हणटाना, ह्या आमच्या घरान काली म्हणी उत्पत्ती आहा म्हणटाना तक्षण तो जेजू प्रत्यक्ष जाल्ले बरी जाता तो एजंट न्ही गे. आनी तें प्रत्यक्ष जाताना थंयसर थोडे फुडें कितल्या जाणांनी भरपूर जालो आयलो गी, सकाळीं बुडेत न्ही गे, सकाळीं बुडेत आयलो गी म्हणून. व्हड न्ही तें तुमी म्हणटात, ताका कांय जायना. तो फस्ट येवन तुका व्हडली पॉलिसी सांगता, बारी बरी अनंत जीवन आनी कालें गोल्ड आनी सिल्वर प्लॅटिनम पुरो सांगता. आनी ह्या वेळार हां जायत 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 म्हण सांगतात. अकरेक म्हणटा म्हाका जायना साईबा, जायना साईबा म्हणटा आसतना अकरेक तो ल्हानशी पॉलिसी सांगता, 10,000ची धाकटी ही कांय न्ही, कष्ट ना एकच बुटी बरोवंक म्हणटा. मागीर तुमी कितें करतात, व्हडना आमचो न्ही आसून दी म्हणून इमाणे दिवचे दितातच. तें पयल्यांत दिल्लें जाल्यार रगडे नातलें न्ही, तितलो वेळ पाड जायना आहलो. देखून
ह्या वेळार थोडे पुटी दिन आसतना गाडी सोडून धाडले आसात पूण खंयच्या एका एजंटा बेजार जाल्लें जावना जायना तें जावंकूच जायना कित्याक म्हळ्यार उद्देश क्लियर म्हाका हें मेळाचें नातल्यार म्हजें काम उसाळटा संवसारी जिवितांत बारी आमी शाणे हुशार जाल्यार सर्गीच्या जिवितांत मागचें म्हळ्यार कितें गी म्हूण देव आज सांगता अशेंत म्हणटा तो अशेंत तें अशेंत एका एजंटा बरी एका भिकाऱ्या बरी एक मागचें पूण सर्गींच्या जिवितांत मागच्यांत आनी एक वांटो आसा आविलाचे सांतेरेच म्हणटा मागचें म्हळ्यार फकत नानागे कोडू कालें कार्य जालें वयज मेळ्ळो म्हणचें न्ही आमचें मस्तपटीन तशें तुजें काम जालें तो एजंट आयलो ताचें काम जालें गेलें मागीर येना फाटीं भिकारी आयलो गेलो मागीर येना पूण सर्गीच्या राजांत मागचें म्हळ्यार तशें न्ही निरंतरी मागचें आज मागचें फाल्यां मागचें परवा मागचें तें एक रितीचें जाल्यार दुसऱ्या रितीन आविलाचे सांतेरेज आमकां सांगता मागचें म्हळ्यार म्हज्या मदलो आनी देवा मदले हांवें संबंद घट करचो रिलेशनशीप बिटवीन यू अँड युअर गॉड इज कॉल्ड प्रेयर मागणें म्हळ्यार तें मागणें म्हळ्यार एका बापाय लागीं आनी आवय लागीं आनी बापाय भुरग्यां मदें आसचो एक संबंद ताका म्हणटात सर्गीच्या राजांत आत्मीक जिवितांत क्रिस्तांव जिवितांत मागणें म्हणून कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च आमकां शिकयता आनी आयल्या वार पापा फ्रांसिसान आमच्या बापा आवर फादर म्हणल्याची दोतोर न्हू हर एका बुधवारा दीस रोमांत लोकांक तेर आमोरी जाल्या उपरांत तो शिकोवन दितलो तो पुस्तक पर्यंत आयला आवर फादर मागणें आमच्या बापा आनी कातोलीक पवित्र सभेच्या दोतोरनीन आमच्या बापाच्या मागण्याचें विवरण दिलां तुमकां वेळ आसतना वाचा आनी तूं 7 विनवण्यो आसात देखून पयल्या सुवातेर हांगासर सांगून दिलां मागणें म्हळ्यार म्हजे मदलो आनी देवा मदलो संबंद दुसरें मागण्यांत मस्त विधानां आसात विधानां पयलें जावन आसा मागणें प्रेज अँड वर्शीप देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें सगळी सृश्टी रचयल्ल्या देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवची जावन आसा दुसरें आराधनाचें मागण्या बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक भावार्थाची स्वता वापरून आराधन करचें सक्रामेंताक आराधन करचें कुर्साक आराधन करचें मागीर एक मागणें जावन आसा तें बोक्साणें दिवचें बोक्सूंचेंय एक मागणें उडास्तोरा बोक्सूंचें एक मागणें ताचे उपरांत राजसंदन एक मागणें जावन आसा ताचे उपरांत आसा अर्गां दिवचें मागणें कोणी कितें वस्तू दिल्यार आमी अर्गां थँक्यू म्हणटा जेजू आमकां जेवंक दिता रावोंक दिता आमकां भलायकी दिता अर्गां दिवचें मागणें देखून आमचें जिवीत अर्गांचें जिवीत जायचें सकाळीं दनपारां सांजेर तें एक मागणें ताजे उपरांत इंटरसेसरी प्रेयर्स म्हळ्यार आनी एकल्याच्या गरजां पसत मागचें आनी एकल्या पसत आमी मागचें मेडिटेटीव प्रेयर म्हळ्यार कंटम्पलेटीव म्हळ्यार सकाळीं उठून बायबल वाचून एक अर्दें वर या 15 मिनिटां ध्यान करचें मौनपणी देवा लागीं उलोवचें या देवाक आयकोवचें हें जावन आसा मागण्याचीं विधानां म्हणून कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर आमकां शिकयता सगळ्यांच्या की श्रेश्ठ मागणें जावन आसा सोमयान सांगून दिल्लें आमच्या बापाचें मागणें आनी आमच्या बापाचें मागणें आमच्या सगळी मागण्याक केंद्र सेंटर फॉर ऑल प्रेयर्स इज आवर फादर प्रेयर देखून ह्या मागण्यान कितें आटोपन आसा ह्या मागण्यान 2 भाग आसात 7 विनवण्यो पयल्या भागांत आमकां देव कितेंय आमी मागतना असलो मनोभाव आसा जे म्हूण सांगता की जेजून आपल्या शिसां पासत मागणें केल्ल्या प्रमाणे जेजून शिकयल्या प्रमाणे तो म्हणटा की बापा आमच्या बापा आवर फादर कित्याक आमी बापा म्हणा जाय आमी सगळी पवित्र स्नानांत देवा बापाची भुरगीं जाल्या आनी एका घरांत बापाची जबाबदारी कसली एक बापूय आसा जाल्यार तो बरो आसा जाल्यार तो समजणेचो जाल्यार देवबिरांतचो जाल्यार एका बायलेक ताच्या आवयक या पत्नीक आनी त्या भुरग्यांक सगळी ताजे कडेन सांगूंक जाता अळे म्हाका असले कश्ट आसात म्हाका असले संतोश जाता आनी सुटका आसा कांय बंदड म्हणली ना म्हजो घोव म्हजो बापूय म्हणटाना एक खुशी जाता आनी एक तो बापसाहेब म्हणटा तो एक रक्षक प्रोवायडर इज ऑल्सो प्रोटेक्टर एंड प्रोवायडर रक्षक आनी दिवचो तो एक बापूय इतलो कुटुंबाची जबाबदारी तितली कॅपॅसिटी या तितली देणी एका बापायक देवान दिल्यांतच देखून ती बापायन गळची जाय नातल्या ताका बापूय म्हणनान म्हणून तो सांगता ही इज द हेड ऑफ द फॅमिली देखून आमचो देव हेड प्रोवायडर प्रोटेक्टर रक्षक दिवचो सांबाळचो देखून एकच बाप
देखून आमी सगळी घोव बायल भुरगीं वडां याजाक धार्मिकां भुरगीं देवा बापाची भुरगीं म्हणलें मनोभाव मागणें करतना आसा जाय. जावं पुरो तूं तुजें घर बांदूंक मागताय या बांयकुणूक या सैरीक या कितें मागताय जाल्यार पयलो मनोभाव तुजो हांवें सकाळां बसत मागचें म्हजो बाप एकलो सामचो बाप तो. हांव एकलो तो एकलो न्ही, आमी सगळीं एक म्हणलें चिंताप आमचे थंय बापा लागीं वयचें आसा जाय. जर आमी एक जायना आमचें मागणें देवाक तें मानवना म्हूण जेजू सांगता. दुसरें थंयसर सुरवेर तुवें मागोवंक येता आसतना जावं बरो तेसांव घालतना तुजें अर्गांचें मनोभाव तुजें आसा जाय. देवाचें नांव वर्णूचो मनोभाव. देखून थंयसर सांगलां बापा तुजी खुशी जावं, तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन जावं. जेजून कश्टाच्या वेळार कितें म्हळें, बापा तुजी खुशी जावं. तुजी खुशी वय जाल्यार मात्र म्हजी पिडा म्हजे कश्ट निवार. बदलाक म्हाका मात्र कित्याक पिडा दिलाय, म्हाका मात्र कित्याक कश्ट दिताय म्हणच्या बदलाक केदाळा तुका कश्ट जातात इतल्यानच म्हणून पिडा आयल्या वयर येता जाल्यार अशें म्हूण जेजू म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं. तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजो ताप उणें कर. तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे कश्ट निवार. तुजी खुशी वय जाल्यार तुजी खुशी जावं. देखून इजाया प्रवाद्यान तो म्हणटा म्हज्यो खुश्यो तुमच्यो खुश्यो न्हय, म्हजी आज्ञा तुमची न्हय. हांवें तुमच्या खातीर तुमकां विसलां रचलां, तुमी म्हाका विसरूंक ना, तुमी म्हाका रचूंक ना हें स्वामी सांगता. देखून आमी आज सोम्याची खुशी जारी करूंक जाय म्हूण सांगल्या. तिसऱ्यान थंयसर आराधन करच्याक पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजें राज. देखून मागतल्यांनी केदाळय सोम्याचें राज सोदी जाय. आनी दुसऱ्या बागान थंयसर आसात दिसपडतो ग्रास. दिसपडतो ग्रास म्हळ्यार कितें, खावचें जेवचें लाका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका, तें तुमचो सर्गीचो बाप दिता म्हणटा सोमी. दिसपडतो ग्रास म्हळ्यार सदांय संतोशान जियोवचें जिवीत, तृप्तेन जियोवचें जिवीत. जावं पुरो तुमचें काम, जावं पुरो तुमचें जेवण भलायकी तें सगळें देव दिताना तुमी सांगाता, आमी सांगाता जियोवचें जिवीत. तो जावन आसा आयच्या दिसाचो संतोश. मनीस उण्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता. देखून देवाच्या उतरान जियेता जाल्यार मनशाक मस्त भूक लागना, मस्त ताण लागना, मस्त कश्ट जायना. खावचें कितें म्हणलें ताका टेन्शन ना, खंयचें खाण जायचें म्हणलें टेन्शन ना. देखून देवाच्या उतराचो मनीस तुवें जाय जाय, कुटुंबाचो मनीस जाय जाय. घोव बायल भुरगीं सांगाता आसल्यार मात्र काम जाता. एक बांक वोवयचें जाल्यार 5 जाणां 6 जाणां आल्यार तो आनीक हळू जाता, एकलो आल्यार तो जड जाता. देखून आमच्या कुटुंबांत आवय मात्र कश्ट काणक वोवयता जाल्यार बापूय कांय करना जाल्यार तो आवय भुरग्यांक कश्टार घालता. आवय बापूय मात कश्ट काडटा जाल्यार आवय करना जाल्यार ती बापाय कश्टार घालता. पूण आमच्या बापाचें काळीज आनी मन तें न्ही. आमी सांगाता वचत जाय, सांगाता जिये जाय, सांगाता रावत जाय. ह्या वेळार सोडून हें घडटा. देखून स्वामी म्हणटा तुमच्या विरोध कोणीय आसा जाल्यार पयलें बक्षिया आनी मागणें करा. पयलें बक्षिया, मागण्याक उबें रावतना दुस्मनाक बक्षिया. देखून हरियपटी मागण्याक येतना, नोवेनाक येतना, मीस दितना पयलें शर्त स्वामी सांगता तुज्या घरा, तुज्या भावा भयणी मदें या शेजारा कोणी विरोधी तुका पयलें बक्षी आनी उपरांत ये. उपरांत मस्त मागणी करी जें म्हणून ना, पयलें काम तुजें बक्षूंचें तें प्रमुख, व्हेरी स्टँडर्ड आनी बरो धाकटेर बरें वखद म्हणटा आमी तें जावन आसा. क्वॉलिटी थंयसर तूं बक्षी आनी ताजे उपरांत देव तुका बक्षिता. आनी त्याच वेळार तुका मुखार कसलीच समस्या जायनातले बरी ताळणेंत वरी नाका म्हणून तुवें मागत जाय. देखून आमची हर एक मागणी जावं पुरो आमी एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागता, आमच्या बापाच्या मागण्या बरी मांडून हाडा. जावं पुरो तुमी घरांत एक कार्यक्रम जाता, जावं पुरो घर बांदूंक आसा, जावं पुरो काम ना, तुमी अशें मागीर सोम्या देवा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं आमच्या बापा. देखून आज हांव म्हज्या कामाच्या देण्या खातीर मागतां, म्हाका दिसपडतो ग्रास म्हाका दी. म्हज्या भावाक हांव, म्हज्या भयणीक, म्हज्या पतीक हांव बक्षितां. म्हाका मुखल्या दिसांनी ताळणेन पडोवंक तूं सोडिनाका, राग करूंक म्हाका सोडिनाका, मसर करूंक म्हाका सोडिनाका. पळय हर एक मागणें केंद्रीकृत आमच्या बापाच्या मागण्याचेर. देखून कापाट्यां बरी मागा नाकात, आनबवडते बरी मागा नाकात, बेश्टें म्हणून बायपाटा मागणी म्हणा नाकात. काळीज आनी मौन देवा थंय उबारून मागा. कित्याक आमी मागचें आमी मागा न्हू,
पवित्र सभेची दोतोन शिकयता आमचे भितर पवित्र आत्मा वस्ती करता आनी आमच्या काळीजांनी मौन आत्मा पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाल्ल्यान पवित्र आत्माच आमकां बापा लागीं अब्बा बापा म्हूण उलो मारीशें करता आनी त्या दळा मात्र आमी मागता आनी संबंध आसल्या मनशा कडेन उलोवंक सुलाभ जर तर म्हाका तुजे कडेन बरो संबंद हांव फ्री उलयतां म्हाका कांय कश्ट जायनात देखून बापा लागीं उलोवचें जावन आसा मागणें बापा लागीं कश्ट सांगचें बापाक अर्गां दिवचें आनी बापाची वळख आशिल्ले मनीस आनी वळख आशिल्ले सदांय वळख दवरतात वर्सांत पटी नव्याना वेळार मात्र ह्या फेस्ता वेळार मात्र न्ही हर एका दिसा हर एका घडये एकच रितीचें जिवीत मागणें म्हळ्यार ताका उणो वेळ चड वेळ म्हणून ना एका रितीचें जिवीत देखून एक रीत आमच्या सालते मागणी आनी एक रीत जावन आसा आमचो संबंद आमचो मोग आमचें बोगसाण्याचें जिवीत मागणें म्हणून आज सोमयान आमकां शिकोवन दिला तर येवकारिस्तांतलो जेजू लागीं आमी मागया सोमया म्हाका मागोवंक शिकय सिसान इतल्यान म्हळें सोमया म्हाका मागोवंक शिकय देखून मागणें सुरू करतना केदाळय म्हणा जाय सोमया म्हाका तुजे लागीं संबंद दवरूंक शिकय म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून आज आमी विशेश रितीर तेंच सोमया लागीं सांगया आनी बरें कर मागण्याचें जिवीत संबंदाचें जिवीत बांदून हाडया आमेन. आणि वायन हाड वेदेशी आयल्या दिनवाशी गरजांच्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका आनीक संदिता स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशिता स्वीकार कर बापा आनीक आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी देव स्वीकार कर बापा आनीक आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी देव. म्हज्या भावानो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानवून दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळिवे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वोत्तम मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनी दोंपलेल्या गोवाच्या काळापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्षकाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो त्याच मनान आमी संवसाराच्या चडवण्या पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया अभिती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांलो रेस तुज्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सगळी तुका जय 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 बोल सगळी तुका जय 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 सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय बोल सगळी
तुका जय 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 बोल सगळी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतालें हे म्हज्या उगडासा करात बावाडता सोगोट परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन कोणावरी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोड भंडारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत आसा उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेस उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा जेराल्ड आमचे गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस आनी भाग्यवंत दंदोत आनी सौर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोमयान शिकयल्ले मागणे आमी सांगाता म्हणया आनी हे मागणे म्हणटाना आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत आमी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य मुखार येवं तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मुक्षतां तशें आमची दुबात खावन बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आज आमच्या पातकांचेर न्हय ह्या तुज्या लोकांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे तांकां सगळ्यांक तूं शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो
तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. पळया ही देवाची शेळी आमकां मागणें करूंक शिकयल्ली, आमचो भावार्थ घट केल्ली, आमची पातकां बक्षिता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका मागना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मोजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या दिकोटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान सताय. जिबी म्हाका लाबो उर्साची वोट पिलो. आत्मान सुसून जीवन तुकाच पेटोवन दिलो. तुजे कुशीक त्याग केलो बापा खुशी खास जालोय. तुझे खुशी त्याग केलो बापा खुशी. खास जालोय. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मोजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या दिकोटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान सताय. स्वागत तुका करता धनिया. प्रणाम मेटयता तुका. दर्शन तुझे दिल्ला म्हाका. अर्गो सोम्या तुका सेगीच्या दुलोक सेया.
काळजात मुझ्या पीडारास तुवें केल्या अमर जिविताच्या उतरा मोची वाढायल्या स्वादिक मोगासो एकूट मोची तुवें केल्या अर्धा सोम्या तुका सर्गीच्या दुलोक सैर्या सरबोळ्या काळजात मुझ्या पीडारास तुवें केल्या अमर जिविताच्या उतरा मोची वाढायल्या स्वादिक मोगासो एकूट मोची तुवें केल्या जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलो उपाद्रांक उगड आनी ताच्या गरजान पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आनी भक्तरांचे हक राखून व्हरूंक आमकां जागृत कर ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून ससूक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयकन बसा मुगाच्या भाव भयणीनो आयज प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानादीक बाप विजय मचादो निर्देशक मंगळ ज्योती केंद्र मंगळूर धन प्रांत्य हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मिसावान बरें मागता आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं म्हणटा मुर्दोम जावन ह्या विविध रितीन आदार जावन पिरजेन दिल्ल्या जेवणाचे पोशाक ह्या वंतिके दिवन आदार दिल्ल्यांचो उपकार बावडतना सर्गीच्या बापा सान लोरेसा मजतीन तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर तुजें भरपूर आशिर्वादां घाल म्हूण मागता ह्या वाचीचो प्रकाश ताच्या कुटुंबान फांको दी सरतरचो काळोख पयस करूं दी आनी ताच्या कुटुंबान बरेंपण मेळोवन दी दिसपडतो ग्रास लाभो दी हे आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां प्रधान याजक मनाच्यो वाती वांटले नांवां पयल्यांनी मुखार येवन तांचे कडले वात्यो स्विकार करच्यो मुर्दोमो ब्रायन नजरेत शिरवा एडवर्ड कॅस्टलिनो नक्रे अल्विरा फेर्नांडीस हिरगान लिओ फेर्नांडीस हिरगान रुडोल्फ डेसा मुंबई मॅक्सी डेसा मुंबई बेनेडिक्टा डेसा मुंबई जेवणाच्या प्रायोजकाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां लिओनार्ड विटनी मार्टिस शंकरपुरा जॉयसन सल्डाना बेलमंड अल्विरा फेर्नांडीस हिरगान बेन्नी आणि रेशमी दुबई रोशन नाजरेत शिरवा डेनिस रोशन लोबो नक्रे डोनाल्ड आणि ट्रीजा पिंटो हिरगान Loresa, Barbosia तू आमच्या तुझी शिदावून येता भक्तीन वंदिता
सा लोरेसाक मागणे हे जैते वन मारतीरा सा लोरेसा तज्ञा प्रायरिस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें खालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्यांक जिवो बावर तेर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय घालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कस्तान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळशी कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सान लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां देवया बरें काम फावो केल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर सरान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर गोरवांक आयिल्ली पिडा गूण जाल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां दितात सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळोवंक शिकोवंक बरी गिन्यान मेळोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक बरी सैरीक मेळोवंक रीण फारीक जावंक कुटुंबांत समाधानान जियोंक बरी भलायकी लाभोवंक हार्टाचें पल्स नॉर्मल जावंक गोमटेची दुगूण जावंक विजा मेळोवंक बरे मार्क्स मेळच्या खातीर मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन भुरग्यांचे देणे लाभोवंक दुबाव पयस जावंक गांठी दुगूण जावंक रोड जावंक कुटुंबाक मागणे रजार म्हणोंक जागो विकून वचोवंक बिझनेस इम्प्रूव जावंक अमल पिळेवता संपूर्ण तरान गूण जावंक बाणतेर बऱ्या तरान जावंक वायट सवयेक बली जायनासतना रावंक PhD करूंक फावो जावंक अमल पिवणें सोडूंक BP शुगर गॅस्ट्रीक गूण जावंक बरें काम मेळोवंक एलर्जी गूण जावंक PR मेळोवंक इन्व्हेस्टमेंट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक सुनिलान 15 लाख पाटी दिवंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन केजीन जीक मेळोवंक तकली पडापड गूण जावंक काजरी जोड्यान माया मोगान जियोवचे पासत RTC मेळोवंक दिसपडतो ग्रास हर एक दीस दिवंक इंटरव्यून पास जावंक वाटेचे जागेचे समस्ये पर्याय जावंक तोटान बरें फळ मेळोवंक मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर मागतात सांत लोरेसाच्या विशेश मजतीन CAच्या एग्जामान पास जावंक भुरग्यांनी हट सोडोवंक बेबिरांत पयस वचोवंक आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवन आसच्या हर एकल्यांक तांची भलायकी फाटी मेळोवंक वेरिकोस गूण जावंक अवघडांतले राखून व्हरूंक गोमटेची आनी पांयांची दुगूण जावंक मागते आसात हातीन धरिल्लें येवजन पंथा पावोवंक एपेंडीस ऑपरेशन बऱ्यान जावंक भुरग्यांनी आवयक वळखोवंक ह्या तेसां खातीर मागतात प्रत्येक तेसांव जावन ब्रेन स्ट्रोक जावन आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन आसच्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक आज जावचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर मागतात सर आमच्या गरजां पासत मागया आमच्या इराद्या पासत मागया हांगासरिल्ल्या हर एका भक्तिका पासत मागया दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तूं शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससनांक देवा खोगड सुचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां देवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटान तें आमकां म्हाका उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू मागीर तुजी बरी देवाचे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिसांनी तसो आतां दिसना भगवंत लोरेस माटची राम पसो तुवें नाती कर क्रिस्ताच्या सजनांनी तुझ्या खातीर प्रार्थुया ये सर्पद्वेदरा देवा भगवंत लोरेसन आपल्या वडवड्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पलवशें कर म्हूण लालेर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे आणि म्हजी मोग तुजे सशीन पावो स्वामी तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्पद्वेदरा ससनाचे देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय वडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तुजे दयाळ देश घाल पातका शिक्षा जावन रेवडल्यांक सर बांदपासांतले सुटका दी मोचीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पांच येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतीन कुडीची आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजिलिकांत तुज्या दैवीक सावसो संतोष समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं सरतराची पातकां गूण कर ह्या पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं पिडा शिडा गूण कर पवित्र आत्म्याचे देणे लाभय मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पावनात्मा रे इळिदुबा स्वामी ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶುದ್ಧಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. तुम्ही जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे राव आणि तुमचे संरक्षण करू आमेन. तुमचे भितर तो राव आणि तुमकां सांबाळू आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आणि तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन. आणि सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सांत लोरेसाच्या मजतीन तुमचेर देवो आणि सदां काळ रावो आमेन मोगान शुभ वर्तमान प्रगट करूंक तुमकां धाडता देवाची कृपा मोगा परिमित वागना वाड्या
फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया मातीर कोण आपणा शांती पण सोडले देवा मोगान पेटून राजी दादाले देवाक प्रेसवालोय दैवीक खेळ्यांनी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलोय मातीर कोण आपणा शांती पण सोडले देवा मोगान पेटून राजी दादाले देवाक प्रेसवालोय दैवीक खेळ्यांनी सोपलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलोय ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया कालते पण शिकय मोडे मोडला बय भक्ती मोडी जिणी जियो गुरबा तुला बय मोगान मैपासान आमची खासा तू पेटय शांतीन प्रितीन जिणी सारो खुसवाट तू मागय कालते पण शिकय मोळे पडला बय भक्ती पोणी जियो जियो गुरबा तुला बय मोगा मैपासान आमची काळजां तूं नेटय शांतीन प्रितीन जिणी सारो उजवाड तूं मागय ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया ताळे उबान बुरबेन गावया मोगा परमी देवाक नावाडया फावो केल्या तमका सालोरेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया
ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ Mongal putra soe Angkor mori Ashirwadi mangga Jisu chapo vikarza Bunyang tuja Di तुझे आशीर्वाद Bhagavan Loresa Amaso Tinaritur Bhagavan Kursache Gurve Nivaram Kam Chadeva Om Chadisanatre Babache Aniputachani Puvidat Nachinavi Amen.